आनी तेन्ना ही अर्बन डिक्लेअर केल्ले आहा ती आतां CRZ 2 जातलें. 2 जालें मागीर चडशें कॉन्क्रिटायझेशन जावन आमची सगळी ब्युटी काबार जाली, इकॉलॉजी सगळो डॅमेज जातलो. ताका लागून सगळे आमी ओपोज केल्ले आहा. आनी जशें आमचे हावस टॅक्स आहा तें वाडटलें, FIR वाडटलो, सगळी आमची विलेजी ब्युटी पिड्यार जातली आनी आमच्या लोकांक ट्युरिजम ना जावन लोक आमचे रस्त्यार येतले. आतां अर्बनायज करपाक आमची विलेज ह्या लिस्टान आहा आनी ती जाला तेन्ना हेजेर आमचो निशेध आहा. आमचे ग्राम सभेक जेन्ना हांवें ताका आमच्या सरपंचाक विचारलें, आमचो आमदार आमकां सपोर्ट करता कुरर दवरपाक, तेन्ना तेणें सांगलें आमदाराचो सपोर्ट आहा म्हणून. पूण दुसऱ्या दिसा पत्राचेर आमकां भलतेंच वाचूंक मेवलें. आमचे पंचायतीन टर्न मारून जाय म्हणून आमदाराक वो पॉलिटिशनाक साथ दिवचो न्हू. तिणी आमच्या लोकांची मागणी आयकुची आनी लोकांक जाय पळय तें करचें. हे जे अर्बनायझेशन जे नोटिफाय केलां विदावट टेकिंग द कन्सेंट ऑफ ऑल द विलेजीस, हें गोवमेंटान इमिजिएटली फाटीं घेवपाचें म्हणून अशें आमी मागता. आनी वो आमी एक गव्हर्मेंटाचेर एक हें करता, एलिगेशन्स करता. हें जें अर्बनायझेशन इट इज नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ द विलेज एंड द विलेजर्स, बट दे हॅव द सेल्फिश मोटीव टू नोटिफाय दीस 56 विलेजीस. मुवमेंट आमी चालू करतले आनी 56 विलेजीस ज्यो आसा वी विल ट्राय टू गॅदर ऑल ऑफ देम अंडर वन बॅनर अँड अपोज दीस मुवमेंट.